त्या गेला सगळे नानोड्या गेला सगळे कडेन भावानो तांकां आजून खबर ना 90% लोकांक 99.9 लोकांक खबर ना की आलवारा जे अमेंडमेंट पास जावन 10 दीस उरल्या अशी खबर आजून लोकांक ना म्हणजे तुम्ही लोक आजून अंधारान आसा आनी तुमची डेडलायन सोंपता म्हणजे हे डेडलायन सोंपल्या उपरांत तुम्ही त्यांची सीज करतले हांव म्हणटा ते असो प्लॅन आसा तो हो जो आसा न्हू हो रेव्हेन्यू काडपा खातीर नेणारपणान तो फायदो घेवन तो कितें आसा आमी अति प्रामाणीक 70चे मणी म्हणून आयज आमचो अनड्यू रिस्पेक्ट आनी सदांच अनड्यू एडवांटेज घेतिल्या तेन्ना हांव म्हणटा कितें जेन्ना तुमी लॉ पास करता पोर्तुगालाक सुद्दां दोतोराक खबर आहा स म्हयने पयलीं तो लॉ पयलीं पब्लीश करचो पडटा तेचेर सजेशन घेवचें पडटा अब्दुलाचें सजेशन उदयाचें सजेशन देन तो इम्प्लिमेंट करपाचो पडटा वेरेज आमच्या हितूर कितें आसा भारतांत पयलीं तो लॉ इम्प्लिमेंट करपाचो आनी मागीर प्रेस करपाचो आनी मागीर लोकांनी सफर जावपाचें आनी बाकी तालुकान बी हे फॉर्म 114 येवपाक शकना कित्याक हे फॉर्म 114 शकतले जेन्ना सरकार आपूण जमीन दितलो तेन्ना हे फॉर्म 114 आपल्याच्याच नांवान केला कोण सरकार आपूण ओनर म्हणून आनी तेजो फायदो आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेता जायते डिपार्टमेंट घेता ते लोकांक सदावपाक टेक असेंब्लीन ठराव घ्या आणि तुम्ही रेझोल्युशन पास करून एब्सोल्यूट आमकां मेजॉरिटी द्या वन थिंग ना तर 10 ऑक्टोबरा पयलीं आमी 70 वासिया तर्फी आमी 5 ते 6 तारखेक 70 वासिया वाटेन रीट पिटिशन फायल करून हेका पयलीं स्टे हाडटले आनी हो गव्हर्मेंटाचो कायदो क्रश करतले खंयच्या हेचेर ताका अमेंडमेंट करपाक रायट आसा तेच्या संबंधी रायट ना अशें म्हणटा आमी आनी ह्या 114 हॅज गॉट व्हॅल्यू झिरो व्हॅल्यू वी वील बस्ट दीस कन्वर्ट करून पैसे घेवपाचे आनी आमकां दाखोवपाचे 70 ताणें हातूच लावूंक जायना 70 ती आमची आनी हे 70 कोणूच हात लावचो ना आमचो हक आसा तो आमी दवरतले 100 वर्स आनी 50 वर्सां जाले पासून जाल्यार आमची भुमिपुत्र आमच्या आज जाणट्यांनीच तेणी हो बील मांडचें आनी आमकां 19 डिसेंबर 1961 जितले म्हणून भुमिपुत्र आसले 70 किंवा गोंयांत ते सगळे एब्सोल्युटली मालक आनी हे जर बील तो हाडिना आनी ह्या बिलाक तो सपोर्ट करिना जाल्यार फुडल्या अधिवेशना नंतर कन्सर्न आमदार कसो रेडेगेटेच्या भितर येतो तो आमी पळयतले